फेरीबोट जी गोय सरकारची आसा, जिका उपाट पैसे खर्चूय जाल्या, ती आयज अनवायबल जाल्ली आसा, अव्यवहार्य जाल्ली आसा. म्हणजे तिचो कसलोच फायदो ना, ती कांयच कामाची ना. हे खुद्द गोय राज्याचो न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगले. आता हे सांगल्या उपरांत हे स्पष्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्यांतले सरकार हे जितले प्रकल्प हाडटा, हे प्रकल्प फक्त मिशन टोटल कमिशना खातीर प्रकल्प जावन आसा. हेच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयकारांक कांयच मेळना. आता आमी मागणी करता, जेन्ना ही सोलर फेरीबोट जिका खर्च जवळजवळ 4 कोटी खर्च जाल्लो आसा, तो गोंयकारांचे तिजोरींतल्यान खर्च जाल्लो आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा ह्या सरकाराचे मिशन टोटल कमिशन, तेन्ना आमी सगळ्यात पयली मागणी करता की त्या वेळाचे न्हय येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि ज्यांच्यानी ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण केले ते आताचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय यांच्या दोघांनी जे कमिशन ह्या फेरीबोटीर खाल्ला, ते कमिशन सरकारी तिजोरीत परत करचे. बीजेपी गव्हर्नमेंट हे कमिशना खातीर आयज कितेंय करता. अजापाची गोष्ट दिसता, जेन्ना ही फेरीबोट घेवपाक सरकारान थारायले तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आपणाचो रिपोर्ट दिल्लो. आपणाचे म्हणणे तेंच्यांनी सांगले. हांगा आमच्याकडे तेचे डॉक्युमेंट आसा, ऑफिशियल नोट आसा की कॅप्टन ऑफ पोर्टान सांगले की हे अनइकॉनॉमिकल, ही फेरीबोट घेवप म्हटल्यार अनइकॉनॉमिकल, ही फिजिबल जावची ना, हितूनसून आमकां कांयच फायदो जावचो ना. हे स्पष्ट नोट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिल्लो. तरी आसतना हे सरकार मुखार वयता आणि फेरीबोट हाडात, पण ती वापर जावपाक जाय, तिच्या पासून लोकांक फायदो जावपाक जाय, तिच्या पासून लोकांक सरकाराक येणावळ येवपाक जाय, पण अशें जालें ना. नोव्हेंबर 2017 ज्या वेळार सुदीन ढवळीकर ह्या खात्याचो मंत्री आसलो, त्याच्या लिडरशिपी अंडर एक डेलिगेशन केरला गेले स्टडी करपाक, इन्स्पेक्ट करपाक की थंय जी सोलर फेरीबोट आसा केरळात ती कशी चलता, तिचो फायदो कसो जाता. टिमीचो एक रिपोर्ट तयार जालो एक्सपर्टांचो. त्या रिपोर्टान अशें म्हटले, कांय सुचोवण्यो केल्यो, पण आमच्या सरकारान आणि मंत्र्यान, त्या वेळाच्या मंत्र्यान कांयच आयकलें ना. कित्याक तांकां एक वेळार ते फेरीबोटीच्या माध्यमांतल्यान कमिशन खावपाचें आसलें. केरळाचे स्टडी टुरार गेल्लो तोय नोट आमचे कडेन आसा, तेचेर मंत्री, मुखेलमंत्री सगळ्यांचे नोट आसा. एक पैसे तेंच्यांनी फेरीबोट बांदपाक ती कमिशन खाल्ले. दुसरे तेचे इनॉग्रेशन करपाक जो इव्हेंट मॅनेजमेंट केले थंयसरूय पैसे खाल्ले. आणि त्या वेळार जो केंद्रीय मंत्री आसलो तेणी आपणाच्या भाशणांत सांगले की असले प्रकल्प गोंया खातीर प्रभावशाली जातले. हे प्रभावशाली प्रकल्प पर्यटकांक गोंयांत आकर्षित करतले. आम्ही पळयले ही आता तिची जी आता परिस्थिती जाल्या आणि खुद्द मंत्री सांगता तितून आमकां निश्चित खात्री जाली की सगळे जगभर लोक गोंयाकडे कित्याक जर आकर्षित जाता जाल्यार गोंयांत चलपी भ्रष्टाचार आणि ह्या गोंयाचे विजन आणि मिशन जे टोटल कमिशन जावन आसा. तर आयज आमी ह्या सरकाराक एक आव्हान दिता की गोंयच्या लोकां मुखार हे सगळे रिपोर्ट, ही सगळी सजेशनां, या फेरीबोटी संदर्भात जितली सजेशनां, जितले रिपोर्ट असले ते सगळे रिपोर्ट गोंयच्या लोकां मुखार उक्ताडार हाडचे, लोकां मुखार मांडचे, अशें आमी ह्या सरकाराकडे मागणी करता. सो आमी ह्या सरकारचो निषेध करता की तुम्ही जे प्रोजेक्ट हाडटात ते तुमच्या खातीर हाडू नाकात, लोकांचो जीव घेवपाक हाडू नाकात, सरकारची तिजोरी खाली करपाक हाडू नाकात. तो प्रोजेक्ट जो येता तो प्रोजेक्ट गोंया खातीर, गोंयकारां खातीर आणि गोंयच्या फुडारा खातीर तो
योग्यरित्या त्याचो वापर जातलो असे प्रोजेक्ट हाडा तुमची बोल्सां भरपाक, तुमची पार्टी चलोवपाक आणि तुमचे घर चलोवपाक। हे सगळे लुटालूट तुम्ही गोंयांत जी चलयल्या ती बंद करा। ढवळीकर त्या वेळाचे मंत्री रिव्हर नॅव्हिगेशनाचे आणि आता सुभाष फळदेसाय ह्या दोघांक आणि त्यांचे जे बाकी साथी आसा मंत्रिमंडळान त्यांका मेळ्ळा रे बाबा, त्यांका कमिशन मेळ्ळा आणि तीच मागणी केल्या जे तुम्ही ह्या फेरीबोटीचे कमिशन घेतला 4 कोटीचे जे तुमका कमिशन टोटल कमिशन मेळ्ळा ते सरकारी तिजोरीन परत करा।